दीस जाले उदक ना म्हणून लोकांचे फोन येता। ना शिरोड्या वाठारांत 2 दीस अशें न्ही, ती सगळीच कडेन तुका हें नाशिल्लें, उदक नाशिल्लें। कळ्ळें तुका न्ही। आमकां दिसलें कितें आमच्याच म्हणून, मागीर जेन्ना पळय हांवें आमदाराचो फोन केलो, ताणें विचारलें आमचो दिगंबर कामत, ताणें सांगलें अशें अशें म्हणून। मागीर कळ्ळें आमकां की हांगा तुका पावर फेल्युअर आसा खंय शेळावली, आनी शेळावली थंय आसा आनी तांचो केबलाचो कितें फॉल्ट आशिल्लो म्हणून सगळ्यांक तुका त्रास जाले। पूण 2 दीस आमी काडलेत तशें, आनी आमकां आमदारान आनी भरपूर हेल्प केलो। म्हणजे आमी टँकर कॉन्सिलर म्हणून आमकां दिवपाकूच जाय। लोकांक उदक कोणाक जाय पळय तांकां उदक टँकान तुका आमी पावयले। पूण थोड्यांक कितें जाता, टँकर म्हणटकूच थोड्यां कडेन पायपां तुका हें आसना, ती लांब घालची पडटा, ती थोडे आपल्या घरान मागता, थोडे कयशे व्हरता, टँकरवाले बेजारताले। अशें करून थोड्या कोणाक दिवपाची ती आमी दिलीच। कळ्ळें तुका न्ही। आनी आतां कोइन्सिडेंटली प्रॉब्लम कितें, राती नळ आयलो थोड्यांक, आमकां 6 सुमारास फोन आयलो। 6 सुमार फोन आयलो म्हणजे आमदाराक पयलीं फोन आमचो एक फ्रेंड आसा सुबोध गोंयकार, ताणें उठयलो की आपणाक सकाळच्यान उदक ना, सगळ्यांक आयला पळय। म्हाका आमी चिंतपा पडलें, कितें सगळ्यांक उदक आसा, फक्त उदक नाशिल्लें हांगा। मागीर पळयत जाल्यार खरी खबर शिरोड्यार बिरोड्यार ते उदक येवना आशिल्लें। मागीर ते सकाळीं तो आमचो एक ताका दिगंबर कामतीन सकाळीं फोन केलो, आमदारान सकाळीं उठयलो की ताणें सांगलें म्हाका तो आयला। आमी उठून गेल्यार तो बाबडे सगळे आनी प्लंबरान सगळ्यांक सोदता जाल्यार तें फॉल्ट मेळना। कित्याक सगळे कडेन पावस पडला, मग जर खंय पायप फुटला जाल्यार ते मेळपा मुश्कील पायप, कित्याक ते हरशीं ड्राय आसतना कळटा न्ही खंयचें उदक येता तें। अशें करून ते बाबडे आतांय पळय तुवें पळयलां आसतलें, आतां त्या रविराजा कडेन ते हें करताले, सगळे कडेन सोदीत आसा ते, तांकां फॉल्ट सद्या मेळना। जसो फॉल्ट मेळ्ळो न्ही ते सगळे रिकवर कितें आसा ते करून दितले लोकांक सांगलां। थोड्यांक खंय फॉल्ट मेळ्ळा तो सोडीत आसा, ते रिलीज करीत आसा उदक, कळ्ळें न्ही। आनी लोकांक सांगलां, आमी रिक्वेस्ट केला, तरी कोणाक जर 1-2 घरांनी टँकर जाय जाल्यार आमी धाडपाची वेवस्था केल्या।